रामदास वेळीप हाका 23 ऑगस्टाक साधारण चवथी कडेन आपल्याच तो जेन्ना बागायतीन भितर गेल्लो आनी तेन्ना एक वायल्ड बेर अस्वलान तेजेर हल्लो केलो आनी इमिडिएटली जेन्ना म्हाका कळ्ळें तो धडपडत रस्त्यार पावलो. गांवच्या लोकांनी ताका हॉस्पिटला पर्यंत पावलो. तो बेशुद्ध उरलो. हांवें जेन्ना हॉस्पिटलान पावलो तेन्ना हॉस्पिटलान मागीर सगळे डॉक्टरांचो ऑर्गनायज केले आनी ताच्या नंतर ताका ताजी फॅमिलीकय कळयलें आनीक मागीर आमी ताका बांबोळी गेलो. बांबोळी तो कांय काळ उरलो हॉस्पिटलान आनीक ताजे पयलें जर जायत जाल्यार ताजे एक कानय हें जाल्लो. ताजे नंतर ह्या हाताचे फूल ताजे डॅमेज जाल्ले आनीक आतां ताका एक्चुअली डिजेबल म्हणजे जेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावं बाकीचे सगळे कायदे कानुनानुसार ताका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळपाक जाय आनी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळटकच मागीर ताका कॉम्पेन्सेशन दितले. अशी जी परिस्थिती आसा तेन्ना तो पर्यंत ह्या फॅमिलीनी कितें करपाचें आनी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट ही बिफोर 2 years मेळना. खंयचोय एक्सिडेंट जाले नंतर 2 वर्सां डिजेबिलिटी मेळना आनी तो पर्यंत डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळटा तो म्हणजे तो सादारण रिकवर जालो आनी मागीर ताका जर डिजेबिलिटी 40% अबाव मेळना जाल्यार ताजो एक हात गेलो. ताजे हे इतके हे जाले हे कांय मेळना. सरकारी हॉस्पिटलान गेले नंतर कितें जाता की ताका तुमी सांगतात की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची बिल हाड. बिल खंयची मेळटली पूण जो मानसीक त्रास जाता आनीक जे फॅमिलीक ट्रबल त्रास जाता ताजे भुरगे आसा ल्हान ल्हान तांकां कितें पालन पोशणाची कितें व्यवस्था ह्या खातीर हांव कॅबिनेटान भितरय 3 कॅबिनेट मिटींग जाल्यो. त्या 3 कॅबिनेटाक भितर हांवें आमचे चीफ सेक्रेटरी जावं सीएमाक सगळें ब्रीफ केलें आनी ताच्या नंतर एक स्पेशल कन्सिडरेशन म्हणून एक जालें की ताका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट किंवा 2 वर्सां वेटिंग पिरियड रावन आसतना ताका आयज 5 लाखाचें कॉम्पेन्सेशन दिल्लें आसा. चवथी कडेन 23 ऑगस्टाक आमचो रामदास लक्ष्मण वेळी वेजेर अस्वलान वयर फॉरेस्टान अटॅक केल्लो सकाळी फुडें 9 सुमार. मागीर आमी तो अस्वला कडेन बरो फायट करून तो रस्त्यार सुद्दां येयलो. मागीर आमच्या 2 लोकांनी ताका सपोर्ट दिवन थंय हांगा येयले. सकयल सुद्दां गांवांत हाडलो. मागीर थंयच्यान ताका आमच्या लोकल हॉस्पिटलान व्हेलो. थंय सुद्दां सर येयले. मागीर आमी थंय पावले. थंयच्यान मागीर आमी बांबोळ घालो ताका. थंय ट्रिटमेंट दिलो आनी मागीर आमची एक कॉम्पेन्सेशन स्कीम आहा. कॉम्पेन्सेशन फॉर अटॅक बाय वायल्ड एनिमल्स ते स्किमी अंडर ताका आमी आतां तेजेर अटॅक केल्लो तो ताका आमी 5 लाख दिल्ले आहा. सरांनी जायतो हेल्प करून तेजे कॉम्पेन्सेशन आयज रिलीज जाता. सर ताका कॉम्पेन्सेशन 5 लाखाचें चेक सरा कडल्यान दिला.